आमचे कडेन पेट्रोलिंगाच्यो 2 बोटी आसात आनी नुस्तेकारांच्या मजतीन आमी चडांत चड बेकायदेशीर नुस्तेमारी ट्रॉलर धरल्यात अशें नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान सांगलें. ड्रोनाची गरज आसा काय ना तें कांय वेळान कळटलें अशें तांचें म्हणणें. आयकात. तयार केली आमकां दिसलें बोटींनी आमी आजून धरता बरे बोटी ड्रोनाची इतकी रिस्क आनी कितें सिव्हिलियन्सांक लागून तुम्ही घेता सांगितलं ड्रोन गरज नाही म्हटलं सीएमान आता सांगितलं की ड्रोन वापरता आपल्या भाशेन स्वांगरींग चलना ड्रोन घेवपाक आतां बोटी वयता बोटी दिसता बोटवाले आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी मेकळे बोटवाले आमकां हेल्प करता सपोर्ट करता आनी आमी बोटी धरीत आसा. बट तुम्ही चांगले न्हू ड्रोन घेता म्हणून आता ड्रोनाची गरज ना म्हणटा बरी पण आता गरज ना तुम्ही घेवपा ना गरज ना जाल्यार आसा थोडे टायम काम करता हें ट्रेडिशनल आमचें पारंपारीक आतां न्ही फिश फॉर सर्टिफिकेट चड वयतात ते सो युजल तांकां ते सवयेचो चड भायर आसा अशें रिस्ट्रिक्शन काय ना कित्याक आतां वयता जे धाकटे बोटी आहा पळय तांकां रिस्ट्रिक्शन मोठ्या बोटींक रिस्ट्रिक्शन कितें आसा ते गेले पासून जाल्यार तांकां इन्शुरन्स क्लेम करूंक गावना सादी गोश्ट हे 2 जाण 3 जाण जे आहा पारंपारीक ट्रेडिशन आदी पासून आहा तांकां हें बॅन बीन आमच्या लागना. आमचें बॅन भायर वचप ना म्हणजे नुस्तें मारप ना तेंच्यांनी बोटवाले मेकनायज तांकां काय ना लोकल्सांक काय ना पूण मेकनायज केलो जाल्यार तांकां फाल्यां इन्शुरन्स गावना इन्शुरन्स करूंक शकना. सो ते ट्रेडिशनल फार्मर्स आहात त्यांची सबसिडीज अजून फारीक जावन हाडटा ते आतले पळय आमचें डिपार्टमेंट A1 आहा तेन्नाच म्हाका कंप्लेन म्हणल्यार तूं सांगता हांव नोकरो तूं म्हाका फाल्यां दी 2 दिसां भितर क्लियर कर. फिशरीज डिपार्टमेंटान कोणाक काय सांगपाचें ना कोणा कडेन काय रिक्वेस्ट करपाचें ना डिपार्टमेंट पणजे ना डिपार्टमेंट प्रत्येक ब्लॉकान ब्लॉक डेव्हलपमेंट म्हाका सर्वेयर आसता पर्पज फंड आहा पर्पज फंड मिनिस्टर चॅरमॅन आसा IAS ऑफिसर आसता आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन एक आसता आनी मेकनायज बोटवालो एक आसता. सो ते 5 जाणांची कमिटी डिसायड कोणाक दिवचें आसता तो इन्सिडंट जालो तांकां दिवंक प्रश्न कित्याक आमी भरीत आसा मॅक्झिमम धरल्या पेट्रोलिंग बोटी 2 आहा एक कामां आनी बोटी कितले आसूं तुम्ही घेता सांगितलं न्हू गेल्या पेट्रोलिंग हांव बोटी कितें उलयतां ज्यो पळय एक्टिविटी धरूंक जाय ते आमी धरता ते घरान कितें आहा तें तुमी आनी विचारूं नाका काम करूंक ते काम करता आणि सगळे जेटीचे तुम्ही कॅमेराज बीन घालपाचे आसले लास्ट टाइम तुम्ही सांगितले जेटी ऑलरेडी घातला नाही घातला ते चालू आसा.